खरं बोलचें आमच्या गोंया खातीर पेडणे एअरपोर्ट येयलो, मोपा एअरपोर्ट येयलो आनी आतां मोपा एअरपोर्ट येयलो म्हणटकूच सगळे कडेन डेव्हलपमेंटाची चळवळ चालू जातली. डेव्हलपमेंट म्हणजे सायडीक सरावंडींग व्हडले व्हडले बिल्डिंगे येतले, कितें व्हडले व्हडले पॉलिटिशनांनी, व्हडले व्हडले दिल्लीच्या मागीर ऑल ओवर इंडियेच्या बिझनसमॅनांनी थंयसर जागे घेवन थेयले, कसिनो खातीर जागे घेवन थेयले. सो म्हाजी त्या पेडण्याच्या गांवांतल्या लोकां कडेन एक विनंती आहा, म्हाजी एक मागणी आहा की पर्यावरण नश्ट जावपाक दिवं नाका. ऑलरेडी तेंच्यांनी मोपा खातीर कितलेशे लाखांनी झाडां मारल्यात, झरे नश्ट केल्लेले आसा, शेतां नश्ट केल्लेलीं आसा, कितें पर्यावरण लिटरली काबार केलें हेंच्यांनी. आनी पशु पक्षी जे आमचे आसलेले त्या रानांनी तांकां बाबड्यांक बेघर केले. आयज ह्या जनवरांक सुद्दां जगपाक हक्क आसा, तांकां सुद्दां रायट दिला देवान, आमकां जसो जल्माक घातला. फरक इतलोच की आमकां मनीस म्हणून जल्माक घातले, तांकां जनवरां म्हणून जल्माक घातली. फुडलो जल्म आमकांय जनवरांचो घेवचो पडटलो आनी तेन्ना जर आमचेर ती पाळी येयली कितें जाल्यार कशें दिसता तें तुमकां मागीर कळटलें. पूण म्हाजी एक विनंती की जंगलां, जी रानां, ज्या रानांसून आमकां जो स्वास घेता त्या झाडांचो आमी, ते झाडां बिडां बीन मारपाक दिवं नाका. आमी पर्यावरण जें आमकां दिता न्हू तें फ्री गिफ्ट, जे सगळें फ्री दिता आमकां. कळ्ळें तुका? आमकां आमचे कडल्यान पर्यावरण केन्ना पयशे घेयना. ओके, सो आमची जबाबदारी जाता ती त्या पर्यावरणाक वाचोवपाची. कितें ईच एंड एवरी लिवींग बींग ह्या पृथ्वीचेर जे जल्माक येयला न्हू, खंय ना खंय तरी इंटरकनेक्टेड आहा. कितें आयज तें ना जाल्यार आमी ना, आयज ही झाडां ना जाल्यार आमी ना, आयज ही जंगलां ना जाल्यार आमी ना, आयज शेतां ना जाल्यार आमी ना, आयज हे झरे ना जाल्यार आमी ना. सो पर्यावरण व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता सारको आमच्या लायफान. सो म्हाजी ह्या गांवांतल्या लोकां कडेन एक विनंती की तुमचो गांव सिटी जावपाचो आसा, बरी गजाल, कॉंग्रेच्युलेशन्स. कितें डेव्हलपमेंट जावपाकूच जाय, पूण पर्यावरण नश्ट करून न्हू. आयज जे काजी, आंबे, पणस हे मॅक्झिमम जे आहात न्हू हे तुमच्या गांवांनी आसा आनी आमकां तेचो लाभ मेळटा. केन्ना तेवटेन गेले जाल्यार काजी खावंक मेळटा, पणस खावपाक मेळटा, आंबे खावंक मेळटा. ती घोटां म्हण नाका, मानकुराद म्हण नाका, मालगेस म्हण नाका, हे जे आंबे, हे प्रजाती जे आहा हे प्रजाती नश्ट जातले. सो तुमी जर सपोज तुमचो गांव वाचयलो न्हू जाल्यार हें गोंय वाचतलें. आयज नॉर्थ गोवा म्हटलें, पेडण्या बीन म्हटलें अर्दें गोंय. आनी आयज ज्या पद्दतीन ह्या लोकांनी जागे घेतलेले आहा आनी हेच्या फुडें जे डेव्हलपमेंटाचे प्लॅनिंग चालू आसा सरकाराचे, ऑलरेडी तुमी पळयला की कसो सत्यानाश जाला तो. कितें फक्त 10%च काम जालां मोपाचें आनी फुडले जे उरलेले 90% जेन्ना जातले न्हू, टोटल बॅरन लँड आसतलें थंयसर. तुमी कंट्रोल करपाची गरज आसा. पयशाच्या आशे खातीर जागे विकूं नाका. कितें आनी पयशाच्या आशे खातीर नाका जाल्लें कितेंय करूं नाका. हांवें तुमकां हें बऱ्या मनान सांगलां, तुमी नॅगेटीव घेवं नाका. फक्त एक पर्यावरण प्रेमी म्हणून म्हाजी एक तुमचे कडेन एक विनंती आहा की झाडां मारूं नाका, पशु पक्ष्यांक बेघर करूं नाका. देव बरें करूं.